भाऊ भयणीनो, या नियाळाच्या आरंभाचेर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले एक 2 वाक्य वाचता. दयेकन पुर्ती गमनांनी आयका. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 सुरविल्लेच वाक्य तुमकां घरा वचून वाचयेत तुमी. अध्याय 6 सुरविल्लें वाक्य पळया उतरां. ह्या पासोत आतां क्रिस्ता विशांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णयेक लक्ष दिवया. परत्यान ह्या पासोत आतां क्रिस्ता विशांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णयेक लक्ष दिवया. आमी परत्यान बुनयादे फातर घालचो नाका. बुनयाद म्हूण आसलेली भावार्थाची ही सतां तुमी जाणात. मोर्न हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरी जाय. शुद्धीकरणाच्यो रिती, हेरां वयर हात दवरप, मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण आनी सासणाची झडती ह्या सर्व मूळ प्रस्तावा विशांत तुमकां येदोळच शिकोवन मेळ्ळ्या. देवाची खुशी जाल्यार संपूर्णयेंत तुमी मुखार सरतल्या. आतां हें कितें? ही मोठवी वाक्यां हांवें कित्याक वाचलीं? पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसाव म्हळें आनी हे दीस आमी आनीकी भुरग्यां बरीं आसूंक ना. देखून हें पयिल्लें वाक्य. ह्या पासोन आतां क्रिस्ता विशांतले प्राथमीक पाठ सोडया. चड संपूर्ण एक लक्ष दिवया आनी परत्यान बुनयादे फातर घालचो नाका. आतां वेळ बुनयाद घाल्ली आसा, ताच्या वयर कितें वण्टी उबारन आमचें पाखें घालचें, मजबूत घर बांदचें. देखून हांव चिंता आमी समजले हांव म्हणून. जाल्यार बुनयाद खंयची? बुनयाद खंयची? बुनयाद गेले त्या हप्त्यांत आमी कितें संभ्रमलें पळया, ती आसा बुनयाद. निमाण्या ब्रेस्तारा, निमाण्या शुक्रारा, सोनवाराच्या दिसा आनी चड करून पास्काच्या जागरणाच्या वेळार ती आमच्या भावार्थाची बुनयाद. देखून घर खडपी सुवातेर घट आसल्या कडेन बांदलें घर उरता. रेंवेचेर बांदलें, आमची बुनयाद रेंवेचेर बांदली, तें घर कोसळून पडटा. देखून पवित्र सभा आमकां ह्या आठवड्यांत, ह्या 8 दिसांनी, देखून हांवें सुरवेर म्हळें, सगळे 8 दीस फेस्ताचे दीस, सगळे दीस फेस्ताचे दीस. आमी हांगा बाळका जेजूच्या मानाक ताका नामान दिवंक आयले हांव जावं पुरो, पूण आमकां हर एक दीस गद्दाळेचो दीस, संभ्रमाचो दीस, भावार्थान वाडचो दीस. आनी हाका लागून एक 2-3 संगती आयच्या वाचपात हांव आनी सुरवेल्या पवित्र सभेन कितें घडटालें म्हणल्या वयर हांव तुमकां सांगता. घडये फावटी जायते फावटी हांवें हांगा दाखले दिवचे. एक तरणाटी आवय भुरग्याक जल्म दिल्या मात्र, ताणें दिला मात्र, त्या भुरग्याची नाजूकाय पळया, त्या आवयची नाजूकाय पळया. आतांच बाळां जाल्ल्या एका आवय आनी मुखले दीस चिंत्या, एक 3-4 दीस, 1 हप्तो, 2 हप्ते तुमी सकडां आवय बापूय जाल्ली, तुमी जाणा तुमच्या कुटुंबांत, तुमीच तुमच्या भुरग्याक जल्म दिला. तें भुरगें नाजूक आनी तुमची जल्म दिल्या उपरांत तुमची कूड नाजूक. ती नाजूकाय फकत त्या भुरग्यातय आवयतय मात्र न्ही, आमच्या भोंवतणी घरची मनशाय नाजूक. वय न्ही? कितें म्हणटा तुमी? तेंच पवित्र सभा ह्या काळार चिंता. पवित्र सभेचो बरो एक शिकोवणदार शिकोवन जी तुमकां सडावत मेळना, आमकां याजकांक आमी आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत ते मागूंक आसा. एक शिकोवन सांगता, आवय ही पवित्र सभा आवय आपल्या भुरग्याक चिवो दिता, पानो दिता, त्या भुरग्याक दूद दिता. आतां म्हळ्यार कोण ही भुरगीं? पास्काच्या राती
जाणें पवित्र स्नान घेतला ती. पास्काच्या राती आदी जावन एक रीत आसली, पवित्र स्नान घेतल्यान आमी नवी भुरग्यां सारकी जाल्या, नाजूक जाल्या. ते एक बाळशें 2 दिसांचें 5 दिसांचें, ताका इल्लेशें रडचें सोडल्यार हे कितेंच खबर ना. आनी ताका लागून त्या आवयचें गमन पुर्ती त्या बाळशाचेर वेता. तेंच म्हणटा पवित्र साबा आमकां. पूण जल्माल्लीं भुरगीं आमच्या मदें प्रायेक पावुल्लीं पवित्र स्नान घेवची परिस्थिती हांगा ना. पूण थोड्या गांवांनी आसा. पूण आमी सगळ्यां पवित्र स्नान मेळिल्लीं मनशां. ताका लागून आमकांय पवित्र सभा त्याच प्रमाणे शुश्रूषा करता, त्याच प्रमाणे गमन दिता, त्याच प्रमाणे वागयता. आतां आमी कितें करूंक जाय भाव भयणीनो, त्या भुरग्या सारकें त्या आवयचो पानो घेया. आतां ह्या आवयचो पानो खंय मेळटा. आजकाल आमच्या माध्यमांनी टीव्हीनी आनी पुरो आमी उलयतले आयकता हांव. ह्या तुमकांच डॉक्टरांनी सांगलां एका आवयचें दूद, आवयचो पानो कितें म्हण एका भुरग्याक कितलो गरजेचो म्हणलें. आतां आमी ही खंय हो पानो घेता. येवकारिस्त देखून हो सदांचो येवकारिस्त न्ही. ह्या हप्त्यांत आमी भाग घेता आसतना त्याच आपल्याच कितें देव आपल्या पुताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसता. नाजूकायेचें आपुरबायेचें खाण आमकां दिता. देखून आयच्या वाचपांत हांव तुमकां तुमचें गमन ओडूंक सोदतां. आयच्या वाचपांत आमी कितें आयकलें. कालच्या दिसा देखून हांवें म्हळें हप्त्याचे सगळे दीस पास्काचीच परब. कालच्या दिसा शुभ वार्ता अशी आरंभ जाली. तुमच्या घरांनी कांय तुमी वांजेला आसा जाल्यार कान उक्तेकन वाचा. सालुकाच्या सुवार्तेंत हांव जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच दिसा आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजालेमांत हांव 7 मैलां पयस आसलेले एम्माउसाचे वाटेर आसले. ताचे उपरांत कितें घडटा तुमी जाणात न्ही. कितें घडटा. एम्माउसाच्या वाटेर आसता आसतना ते तर्क करनासात आनी जेजू तांचे सांगाता मेळटा आनी तुमी कितें तर्क करनासात म्हणून विचारता. देखून त्याच दिसा खंयच्या दिसा जेजू जिवंत जाल्ल्या दिसा, खंयच्याय एका दिसांनी जेजू जिवंत जाल्ल्या दिसा हे 2 शीस निराशी जावन पाटी वेते आसात. एम्माउसाच्या कुशी वेते आसात तांच्या घरा आनी जेजू तांच्या सांगाता मेळटा. आतां हांव हांगा आसा न्ही. हांवें हंपणघट्ट्यार आसूंक जायना. आत्मीक विशय आसा. बाय लोकेशन म्हणटा हांव. सांत आंतोनी विशयान आमी आयकतना ताका बाय लोकेशन ताणें एकाच घडये 2 जाग्यांनी तो आसुल्लो. पळया दहेकरण मोती कोरा. आमी मनशां कुडी रक्ता नासल्ल्यांक हांव हांगा आसा आनी हंपणघट्टे आसा आनी खंय आसा म्हाका 2-3 कडेन आसूंक जायना. पूण जिवंत जेजू आतां तो जेरुजालेमांतय आसा, उपरांत तो एम्माउसांतय आसा. देखून ह्या आज आतां आमी येवकारिस्त संभ्रमतना ह्या आल्तारीर आसा. तो एका ऑस्ट्रेलियाच्या कोणशाक आसूंक पुरो, आफ्रिकाच्या कोणशाक आसा, अमेरिकाच्या कोणशाक आसा. खंय आमी येवकारिस्त संभ्रमता. तोच जेजू क्रिस्त आमच्या मदें येता. हो आमचो भावार्थ. देखून एक विशय वरया. हेर धर्मांतय तांच्या मुर्तीक देवाचे आसने जावन तांणी व्हरूंक जाय. तोच देव थंय पुजा करिये तांणी. पूण आमकां आमचो येवकारिस्तांतलो जेजू आमी खंय आसा थंय तो आसा. आमी खंय आसा थंय तो आसा. दुसरें जावन आयचे शुभ वार्ता तांदूच मुखारसून वेता. निमाणें कालच्या शुभ वार्तेंत ते शीस सांगता मेळटात. ते उंडो मोडटा आसतना तांच्या मदें तांणी जेजू खबर नासतना आपयलें तांच्या मदें. जेजू उंडो मोडटाना तांकां कळ्ळें वच्चू जेजू म्हूण आनी जेजू नपयस जालो. उंडो मोडटाना तांकां कळ्ळें वच्चू जेजू. आतां वच्चू जेजू आमी सडावतो. कुर्सा हांगा कुर्सा दिश्ट घालया.
एका मनशान म्हाका अपुरबायेची उतरां ताची बोगणांची उतरां ताणें म्हळें फादर एका इगर्जेन कुरीस आसलो सोबीत कुरीस तो म्हणटा फादर त्या कुर्साक पळयतना म्हाका तितली उर्बा बोगना फादर तो बरो पेंटर तो म्हणटा हांवें कुरीस घरा व्हरूंक गे फादर कित्याक हांव बरें करून तांतू जेजूचे रगत ताच्या कुशीत हांव येवच्या बरी हांव बरें करून सोडयता कुरीस दिलो ताका तांणी कुरीस व्हेलो घरा बरें करून सोडयलें जेजूच्या आंगात हांव तावन जाय पुरा गायी रागात आनी तें पळयत आसतनाच कोणाकी भिरांत दिसता जेजू ह्या प्रमाणे घायलो गी ह्या प्रमाणे ताचे हांव रागात वाडलें गी परत्यान उगडास करता आमी सुरवेर आयकल्लीं उतरां प्राथमीक पाठ आतां आमी फाटीं सोडूंक जाय जेजूक देखतना ये जेजू तुजे रागात वाळटा हांव हांगा कश्टाता करगता ते पुरा प्राथमीक पाठ भावार्थांत कितें आतां आमी समजून घेवचें खंय पवित्र स्नान घेतल्लीं मनशां सांगाता मेळटात थंय जेजू येता हाका लागून आयची सुवार्ता पळया हे दोगी शीस ते आतां पळया जेजू जेरुजालेमांत आसलो थंयसर तो मेल्लो थंयसर तो जिवन जाला एम्माऊस आसा 7 मैलां पयस चरित्रकार आमकां सांगतात आणकी पयस आसूंक पुरो म्हणून हे आतां शीस थंय आसतना जेजू तांकां दिसला ताच्या उपरांत जेजू दिसलोच म्हळ्यार उंडो मोडटना तो नपयस जालो ते धांवून येतात 7 मैलां धांवून फाटीं आयले आनी जेरुजालेमांत आसलेल्या जेजूच्या शिसांक भेटतात तांचे सांगाता रावतात ते धांवून येवच्या पयलें जेजूय आयला आनी तोच जेजू एम्माऊसान दिसलो जेजू आतां आमच्या मदेगात येवन समाधान तुमकां म्हणटा जाल्यार जेजू कसो फाटीं आयलो हे जाल्यार शीस धांवूय फाटीं आयले कोणाचे ती मोबायल आसा दयकन बंद करा हे जाल्यार शीस धांवूय फाटीं आयले जेजू केदाळ आयलो आतां हे शीस येवन त्या निराशेंत आसलेल्या उरिल्ल्या शिसांक 11 जाणांक येवन तो खरोच जीवन जाला तो सिमांक दिश्टीक पडला म्हणटना जेजू तांचे मदें दिश्टीक पडटा भाऊ भयणीनो असो अर्थ समजता आमी तुमी धाकल्याक घेया तुमी हांगा इगर्जेक आयल्यात आतां तेंच देवाचें उतर मोड दिलें आमकां आतां आमी तोच उंडो मोडटा तोच जेजू हांगा हाजीर जाता आनी हाच्या उपरांत तुमी धांवी जावं पुरो बास घेवन जावं पुरो तुमच्या वेहिकलांनी जावं पुरो घरा वेतात तुमच्या घरा वेतात तुमच्या घरची मनशां आमकां सदांची ब्रेस्तारा नोवेनाक गेले हांव मिसाक गेले हांव तुमची घरची मनशां फाटी येता आसतना तुमी ती घरा वेता आसतना तुमची घरची मनशां राखून आसतना तुमी तांकां ही बरी खबर दिवंक आपले आमी जेजूक पळयला आनी तुमी ही खबर सांगता आसतनाच तो जिवंत जेजू ताका आतां कुडीची गरज ना तो ताच्या मिस्ती कुडींत आसा तो आमचे मदें येता आनी आमचे कुटामी एम्माऊसाचे कुटाम जाता हें आसा आमच्या भावार्थाचें सत देखून प्राथमीक पाठ देखून ल्हान भुरग्यां बरी आणकी ABCD आमच्या भावार्थांत आसचें न्ही भावार्थाची सतां आमकां हे दोळ्यार शिकयल्या जायत्यो विधी आमी करता पूण आतां भावार्थाची मनशां कशें जियेवया हें पवित्र सभा आशेता ह्या आठवड्यांत आमकां दिवंक देखून परत्यान सकाळां उगडास करून दिता तुमी ती कुरपेन भरिल्लीं मनशां तुमी हांगा येवचें मागूंक कुरपा जोडूंक मात कुरपेन भरिल्लीं मनशां देखून ही कुरपा तुमची दाखोवची आमी आमच्या येवकारिस्ताच्या संभ्रमणेंत ही कुरपा आमी आमच्या घरांक व्हरून वयची दयेकन समजून घेया हो आमचो खरो भावार्थ